नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक खाशेली कार्यावळ आमी आयज तुमच्या मुखार घेवन येता। बरें, आमी सदांच एक गोष्ट हांव तरी सांगपाक सोदता की जेन्ना एक खंयचोय मनीस आपले थोडो टायम सोशली काम करता न्ही, त्या मनशाची उदरगत खूब बऱ्या तरेन जाता आनी त्याच बरोबर आमच्या समाजाची जी उदरगत आसा न्ही ती आनीक बऱ्या तरेन जाता। सो आपल्या लायफांतली कदाचित 5% किंवा 10% तरी लायफ सोशल लायफा खातीर दिवपाक जाय। एक गजाल म्हाका खरेंच दिसता की जे मनीस शुन्यांतल्यान सुरवात करता न्ही तांकां केन्ना कोण आडोवपाक शकना, कारण अशें म्हणटात की आमचें जग हे शुन्यांतल्यान निर्माण जाल्लें आसा आनी आयज आमकां ह्या जगान खूब कितें पळोवपाक मेळटा। आनी असो मनीस जेन्ना कोण शुन्यांतल्यान सुरू करता आनी एक अशा एका शिखराचेर पावता तांकां केन्नाच कोण आडोवंक शकना। अशें एक मनीस आसा आमच्या बरोबर जेंच्यांनी स्वता आपली लायफ आनी आपलो करियर शुन्यांतल्यान सुरू केला आनी आयज कोट्यावधीचेर तांचो जो टर्न ओवर सुद्दां आमी म्हणपाक शकता किंवा तांची लायफ जी आसा ती सारकी शिखराचेर आसा। अशे व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा। ते म्हाका दिसता जायते तेंच्यो एंटिटीज आसा, जायत्यो अश्यो कंपनीज आसा तांचे ते ओनर आसा। तशेंच एक बऱ्यापैकी उद्देजक म्हणून ते वळखले वता आख्ख्या गोंयान, आख्ख्या वर्ल्डान म्हणपाक सोदता हांव खास करून। आनी जेन्ना आपल्या मातयेचो प्रश्न येता, म्हणजे आपल्या गांवचो प्रश्न येता, तेन्ना ते सदांच फुडें आसता। अशे व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा जेंच्यांनी सोशली सुद्दां भरपूर आपलें नांव कमयल्लें आसा आपल्या गांवांत तशेंच पुराय गोंयान आनी ह्या वर्ल्डान। आमच्या बरोबर आसा एक उद्देजक, एक सोशल वर्कर, समाजसेवक मिलिंद पिळगांवकर सर। नमस्कार आणि येवकार तुमकां। नमस्कार, येवकार तुमकांय बी। सर, सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता की थँक्यू म्हणपाक सोदता, कारण तुमचें काम जें आमी पळयलें तुमचे चॅरिटेबल ट्रस्टा थ्रू जें जाल्लें आसा तें तर खूब तोखणाय करपा सारकें आसा। प्रत्येक वर्सा जरी तुमी हांगासर प्रत्यक्षान ना जाल्यार तुमचो एक वांटो किंवा एक समाजा खातीर जो आसा तो हांगासर ऑलरेडी पावल्लो आसा। हांव थंयसरल्यान सुरू करता, मागीर तुमची जी अर्लियर लायफ आसा, कारण ती खूब देग दिण्या सारकी आसा, हांवें आयकल्या आनी हे लोकां कडेन पावोवपाक जाय म्हणून सांगता। पूण सद्या सुरवात करतना सोशली कनेक्ट रावपाची कितें आसलें सर कारण अशें? पळय सचिन बाब, सोशली कनेक्ट म्हणजे कशें आहा की आमचो विचार जो आसा हो असो आसा की देवान जर तुमकां बरो साथ दिल्या, बरो हात दिला आनी तुमचे स्वताचे जर लायफ तुमी घडयला आनी तुमच्या जिवनान जर तुमी कम्फर्टेबल आसा, म्हणजे तुमकां बेजिकली कशें आसता लोकांचें की बेजीक नीड आसता। म्हणजे बेजीक नीड म्हणजे कशें, तुका एक डिसंट घर बरें आसपाक जाय, तुजे कडेन गाडी घोडो आसपाक जाय, तुजी फॅमिली जी आसा तांकां तूं कॅर घेवपाक तुजे कडेन इनाफ रिसोर्सीस जाय, तुजो बिजनस ऑटो मोडान चलपाक जाय। आनी हें सगळें जाल्या उपरांत जेन्ना तुका तो सक्सेस मेळटा, त्या सक्सेसा उपरांत तो एक लेवल येता की तुका अशें दिसता की नाव आय हॅव इनफ एंड आय कॅन सर्वायव वीथ दॅट। हांव सर्वायव जावं शकता, म्हाजी फॅमिली सर्वायव जावं शकता। आनी आतां आपल्या कडेन जें आसा तितूंतले लोकांक, संवसाराक ह्या समाजाक आपूण कितें दिवं शकता आनी कितें करूं शकता तेंच्या खातीर, हेजो सदैव आमचे कडेन, आमच्या तकलेन तो सदैव हें येतालेंच। आनी हेज्या खातीर आमी आमचें समाज कार्य गेले कितलेशेच वर्सां चालू आसा। आमचें समाज कार्य हें फक्त आतां पुरतेंच किंवा एक 5 वर्सां पयलीं पुरतें, 10 वर्सां पयलीं पुरतें अशें न्हू, आमी पयलीं पासून करता। आमच्या आज्जेच्या नांवान आमचो एक चॅरिटेबल ट्रस्ट आसा, कल्याणबाई पिळगांवकर चॅरिटेबल ट्रस्ट। ह्या ट्रस्टाक स्थापन जाल्यार 8 वर्सां जालीं आनी ही 8 वर्सां सदैव आमी एज्युकेशन फील्ड म्हणा, सांस्कृतीक फील्ड म्हणा, सामाजीक हितून आमी लोकांक मदत करीत आसात। आनी प्रत्येक वर्सा आमी एक व्हडलो कार्यक्रम करता जो आमी स्कॉलरशीप दिता भुरग्यांक, 9वी, 10वी, 12वी ह्या भुरग्यांक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोण येता पळय तांकां स्कुलांतल्यान ती नांवां येता आनी आमी ती तांकां स्कॉलरशीप वर्सान वर्स दिता। हांव तांचे बद्दल आनीक कांय गोश्टी सांगपाक सोदता, कारण आयज येस तांच्या तो पॉलिटिकल करियराची सुरवात जाल्या ऑलरेडी आनी ताजेर आमी आनी केन्ना उलोवया। पूण आयज टोटली हांव तुमच्या बद्दल कित्याक उलोवपाक सोदता हांव पयलींच सांगता, कारण तुमची जी स्टोरी आसा तुमच्या लायफाचेर, तुमी जें घडलें तें म्हाका दिसता खुबशे जाणांक इन्स्पायर करपाक शकता। जेन्ना हांवें आयकली तेन्ना म्हाका तुमच्या बद्दल ही गजाल केन्नाच खबर नाशिल्ली। सो ही गजाल हांव लोकां फुड्यान हाडपाक सोदता। पिळगांव म्हणजे मये मतदारसंघाचो जो दिवचल जो तालुको आसा तातूंतल्यान पिळगांव हो गांव आसा, ल्हानसो गांव आसा, सुंदर गांव आसा आनी त्या गांवांतल्यान तांचो जन्म जावन आयज भारतांत तशेंच भारता भायर तेंच्यो म्हाका दिसता मोर दॅन 14 कंपनीज आसा जे आयज भारतांत तशें भारता भायरूय काम करतात आनी ते
ह्या लेवलाचेर पावपा फाटली जी स्टोरी आसा ती खूब इंट्रस्टींग आसा, मन लावन आयका आनी म्हाका खूब आयकपाची आनिकूय उमेद आसा. सर, सुरवात करता आसतना म्हाका एक सांगा, पिळगांव हांगाच्यान तुमी शिक्षण घेतलें पिळगांवच्याच गांवांतल्यान. कशी आशिल्ली पयलीं, म्हणजे जेन्ना इनिशियल स्टेजीर तेन्ना शिक्षण घेताले स्कूल लायफांतली, कितें आशिल्ली परिस्थिती, कशी आसली? सी आमची कशें आहा, म्हाजें आतां वय 47 वर्सां 47. सो हांव पिळगांव जो आसा पळय तेन्नाच्यान पिळगांव अजुनूय सगळे जे म्हाज्या बरोबर आसले किंवा म्हाज्या परस व्हडले आसले, म्हाज्या परस ल्हान आसले, हे सगळे पिळगांव आसाच न्ही अजुनूय लोक. सो तांकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण कशें आहा, खुबश्या लोकांक खबर ना. आतां तुवें उल्लेख केला म्हणून तेजो थोडक्यान हांव तुका हें सांगता. जेन्ना आमी आमचें ल्हानपण जें आसलें तेन्ना आमचो बापूय जो आसलो हो हेजें काम, हो चिऱ्याचे खणीन चिरे मारपाचें काम करतालो. पिळगांवूच? ना, पिळगांव न्हू, बाकीच्या गांवांनी मेणकुर्या म्हण किंवा असो आनी खंय. सो त्या टायपचे बॅकग्रावंड आसलो. तेज्या कारणा खातीर घराची एक तशी हालत म्हणजे बरी नासली. तेज्या कारणा खातीर कितें जावपा लागलें की एज्युकेशन जर घेतलो जाल्यार कितें तरी रिसोर्स जो म्हणटा पळय जायो तो तसो मेळनासलो. म्हणून हांवें वयाच्या म्हाज्या 8व्या वर्सा पासून आमच्या एक शेजारी एक बेकरी आसली. त्या बेकरीर हांव सांजचो पत्रे पुसपाक बी वयतालो. म्हणजे पत्रे पुसले बारीकशें काम केलें, म्हणजे पावाचे जे पत्रे घालता ते करतालो हांव काम. मागीर जेन्ना हांव 12 वर्साचो जालो पळय न्ही, तेन्नाच्यान म्हणजे 7वी जाली म्हाजी, तेन्नाच्यान हांव त्या शेजाऱ्यांच्या त्याच बेकरे वयर थंयच रावन सकाळीं हांव पाव विकपाक वयतालो. म्हणजे सायकली पयलीं ते पदेर म्हणटा पळय, ते सायकलीन फाटल्यान मोठे पाटे. आतां कशें आतां सगळ्यां कडेन मोटरसायकली घेवन येता, पूण तेन्ना आमी सायकलीन वयताले. सो हांव ते सायकलीन सकाळीं उठलो एक 5 बी काय, सकाळीं पाव घातले भितर फाटल्यान आनी हांव पिळगांवच्यान भायर सरतालो. पिळगांवच्यान भायर सरोन वरगांव, गिमोणे, मागीर बागवाडा, मागीर नीव वाडा, धाटवाडा, हांगा सगळ्यांक हांव पाव विकतालो आनी पाव विकून येवन मागीर परत स्कुलान वयता. अशें करून हांवें म्हाजें 10वी पर्यंतचें जें शिक्षण आसा पळय तें घेतलें. मागीर 10वी शिक्षण जाल्या उपरांत हांव 11वी 12वी म्हाजी पयली ती 7वी म्हाजी मराठी शाळेंत जाल्या. पिळगांव मराठी सरकारी शाळेंत. मागीर 8वी ते 10वी हांव आयडियल हायस्कूल पिळगांव. आनी मागीर जेन्ना हायर सेकंडरीन येयलो बिचोले तेन्ना सुद्दां हांव तेंच करतालो. म्हणजे सकाळीं उठून हांव पयलीं पाव घेवन वयतालो आनी पाव घेवन येवचोन मागीर हांव 11वी 12वी म्हणजे हायर सेकंडरी घेतालो. सो सदैव म्हाका हें आसलें, खबर आसलें की बाबा की जरी हे त्रास आसा न्ही जाल्यार तूं जर तुजे विचार जर बरे आसा, तुजे कडेन जिद्द जर आसा जाल्यार अल्टिमेटली तूं वयर फुडें पावतलो. आनी आमच्या आईचें खूब म्हाका हितूर हें जातालें, सहकार्य येतालें. जेन्ना आमी 12वी म्हाजी सोंपली पळय न्ही तेन्ना विचार येयलो की आतां फुडें कितें करप. कित्याक हायर सेकंडरी सोंपली, आतां कॉलेजीक वयतलो, सपोज सांखळे वयचो पडटा किंवा म्हापसा. आतां म्हापसा किंवा सांखळे वतलो जाल्यार मागीर बेगीन वयचो पडलो. बेगीन वचलो जाल्यार मागीर तुका पाव विकूंक मेळना, म्हणजे तुका तो जो फायनान्शियल थोडो हें मेळटालो पळय तो मेळना. मागीर विचार येयलो की आमचे आते मडगांव आसताले. सो हांव ते आत्या कडेन गेलो, मडगांव रावलो, फातोर्डा. आनी मडगांव फातोर्डा रावल्या उपरांत दामोदर कॉलेज ऑफ कॉमर्स थंय हांवें एडमिशन घेतलें. आनी तें एडमिशन घेवन आतां परत तोच प्रश्न न्ही की बाबा तूं हाव वील यू सपोर्ट युअर सेल्फ. बरोबर. म्हणटकूच तो सपोर्ट जो करपाचो जालो तेन्ना मागीर हांवें कितें केलें की ज्यो फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आसता पळय न्हू, लोन दिता, हे बिझनस बारीक जे दुकान घालतात, गाळे घालतात मार्केटान बी, तांकां तशी एक जीवन ज्योती म्हणून एक हें आसली फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट. तेंचे कडेन हांवें पिग्मी कलेक्शन म्हणजे तेंचें कलेक्शन करपाचो, सकाळीं कॉलेजीक वचपाचो आनी सांजचो मागीर ते कलेक्शन करपाचें. सो आय वॉज एबल टू सस्टेन आनी म्हाजे कॉलेजीचो खर्च, कपड्याचो, एज्युकेशन सगळो तो थंयच्यान म्हाजो कंटिन्युअस जावपा लागलो. सो तशें म्हाजें तुम्ही केन्ना म्हणजे शिक्षणाचो बोज आपलो कोणाचेर घालूंक ना? ना, शिक्षणाचो बोज हांवें केन्ना कोणाचेर घालूंक ना. पूण हे सगळें करता आसतना एक लायफ आसता. आतां जर टिनेज आमी म्हणटा ते एन्जॉय करपा खातीर केन्ना विचार येवंक ना की बाबा हां आपूण ही लायफ जी जगता, एक काम करता, शिक्षण घेता, काम करता, एक बाबा भोंवपाक वचपाक जाय, पिक्चर पळोवपाक वचपाक जाय किंवा आनीक कितें? ना, सी पळय कशें आहा, एज अ टिनेजर त्या एजीर तुका जे इश्यू आसता ते सगळे इश्यू येताच. हांव म्हाजें 10वी जायतले पर्यंत हांव केन्नाच पिकनीक म्हणटा पळय स्कुलाची बी तेन्ना वचनासलो. कित्याक पिकनीक गेले म्हणजे तुका कॉन्ट्रिब्यूट करचें पडटलें. सो हांवें करूंक ना. पण जेन्ना हांव मडगांव दामोदर कॉलेजीन गेलो पळय न्ही, सी एक तर हांव पिळगांवच्यान दूर आसलो
म्हणटकूच थंय म्हाजे सोशल एक्टिविटी जे असले पळय ह्यो खूब वाडल्यो. दामोदर कॉलेजीन हांव प्रत्येक वर्सा हांव क्लास रिप्रेझेंटेटीव इलेक्टेड. अच्छा. लास्ट इयर जेन्ना हांव आसलो दामोदर कॉलेजीन हांव जनरल सेक्रेटरी GS जालो कॉलेजीचो. हांव बेस्ट एलोकेशन कॉम्पिटिशन फर्स्ट येतालो हांव थंय. डान्स कॉम्पिटिशन हांव फर्स्ट येतालो. मागीर तुजे कल्चरल बाकीचे ड्रामा हितूर आसतालो हांव फूल. हांव दामोदर कॉलेजीचे म्हाजे लास्ट इयरचो आय वॉज द बेस्ट ऑलरावंड स्टुडंट ऑफ द इयर. इतले म्हणजे ते सगळे तशे अचीव आनी जे म्हाज्या बरोबर शिकल्या दे ऑल नो मी इन दॅट वे. म्हणजे हांव आय वॉज व्हेरी सोशली कल्चरली व्हेरी एक्टीव पर्सन. सो ताका लागून हांव अशें म्हणूं शकना की म्हाज्या लायफाच्या संघर्शा खातीर हांवें खंय तरी म्हाजें जे टिनेजर किंवा जो तो एन्जॉय करपाक जाय आनी जो सहभाग घेवपाक जाय एका मनशान एक्टिविटीन तो कमी जाला अशें हांव म्हणूं शकना. म्हाका दिसता खूब सुरवातेकूच ज्यो गजाली सांगल्यो त्यो इन्स्पायरींग आसात खरेंच. पूण खरें तुमची जी परिक्षा आसा ती म्हाका दिसता ताच्या नंतर सुरू जाली जेन्ना तुमी पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक गेले. बरोबर. कशें कितें जालें फुडें कितें सी म्हाजें ग्रॅज्युएशन जेन्ना जालें बॅचलर आय मीन विथ मेजर इन इकॉनॉमिक्स आनी फायनान्स दामोदर कॉलेजींतल्यान तेन्ना प्रश्न असो येयलो की आतां कितें करपाचें. मे बी जॉब घेवपाचो. कित्याक तशी ते पिग्मी कलेक्शन हे ते सगळें करून तूं यू कॅन सपोर्ट युअर सेल्फ बट यू कॅनॉट सपोर्ट फॅमिली न्ही. बरोबर. सो मागीर ते आई कडेन डिस्कस जालें की कितें करुया आतां. आईचोय बी विचार वता आसलो की तूं शिक. तूं आतां तुका शिकपाक म्हाका काय आमकां घरांतल्यान तुका केन्ना आमी पयशे दिवंक ना. फुडें तुका काय दिवचें पडचें ना. आमची परिस्थिती कितें आसा ती वी वील मॅनेज. आनी तो पर्यंत म्हाजो व्हडलो भाव हेमंत आसा पळय तो डेम्पो मायनिंगान कामाक लागलेलो. सो दे वर ओके बाय दॅन. म्हणजे तेंची घरांतली जी परिस्थिती म्हाका मागीर व्हडलोसो त्रास पडनासलो. पूण मागीर हांवें कितें केलें जेन्ना हांव आतां पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतलो जाल्यार गोवा युनिवर्सिटीन वयचें पडलें. हांवें गोवा युनिवर्सिटीन एडमिशन घेतलें मास्टर्साक. आनी मास्टर्साक एडमिशन घेवन आतां मास्टर्स जर करतलो जाल्यार गोवा युनिवर्सिटी डेली वचप येवप हो खर्च चड न्ही. आनी आय वॉज नॉट वर्कींग. सो मागीर हांवें कितें डिसायड केलें की वॉट इज द ऑप्शन म्हाजे कडेन. सो हांवें ऑप्शन वॉट आय डिसायडेड की 3 हॉटेलांनी हांवें एप्लिकेशन घेवन गेलो. हॉटेल मांडोवी, हॉटेल पार्क प्लाझा आनी हॉटेल फिदाल्गो. आनी हांवें ते तेंचे जे रिसेप्शन आसा थंय एप्लिकेशन दिवन तेंचे कडेन सांगलें की म्हाका दीस इज माय एप्लिकेशन. आनी लकीली जेन्ना हांव हॉटेल पार्क प्लाझान गेलो पळय न्ही आय हॅड अ एक्सेस टू द मॅनेजर. म्हणजे तो मॅनेजर आसलो ताका म्हाका मेळपाक मेळ्ळो. ओके. हांव मेळोन ताका म्हाजें एप्लिकेशन दिलें आनी सांगलें की म्हाका आय एम लुकींग फॉर अ जॉब. पूण म्हाका जॉब जाय नायट शिफ्टीक. कित्याक म्हाजी सकाळीं हांव गोवा युनिवर्सिटीन आय एम डुईंग माय मास्टर्स आनी म्हाका इविनींग जॉब जायो. तुमी म्हाका बेल बॉय दिया, सेक्युरिटी गार्ड दिया, हावजकीपिंग दिया, कसलोय दिया जॉब बट नायट शिफ्ट. सो बट ही वॉज कायंड इनफ जो तेंचो मॅनेजर आसलो तो. सो ही सेड नो डोंट वरी वील गिव यू अ जॉब ऑफ अ रिसेप्शन कम कॅशियर. ओके. सो हांव नायट रिसेप्शन आनी कॅशियर करतालो. हॉटेल पार्क प्लाझा हे आपल्या हें आसा पळय आझाद मैदान. आझाद मैदानाच्या सायडीन जें हॉटेल आसा पार्क प्लाझा हॉटेल. सो त्या हॉटेलान हांव आसतालो कामाक. हे खंयच्या वर्सा अंदाजे? हे अंदाज 93 हय 93. सो तें जालें. सो हांव एक रिसेप्शनिस्ट कॅशियर रातचो आसतालो आनी सकाळीं गोवा युनिवर्सिटी. हें अशें करून म्हाजें M.Com हांव करपाक लागलो. बट तें M.Com करतना कशें जावपाक लागलें एक म्हणजे जेवण भायलें. कितें परत युनिवर्सिटीन गेलो दनपारां जेवण सगळें भायलें. प्लस रातचे नायट शिफ्ट ते कशें आसता गॅस्ट एक एकदां लेटूय येता मागीर तुजी न्हीज बी सारकी जायना न्ही. बरोबर. सो देन आय वॉज सीक. म्हाका जाल्लें एक्चुली म्हाका टायफॉयड आनी म्हाजो ट्रिटमेंट जालो मलेरियाचो आनी अशें करून म्हाजो तो सगळो आय वॉज सीक इन ICU फॉर ऑलमोस्ट 3-4 days. 21 days हॉस्पिटलायज जाल्लो हांव त्या 93-94. आनी देन आय हॅड टू गिव अप द मास्टर्स. म्हणजे ऑलमोस्ट 3 months हांव हें आसलो आमच्या रेस्ट एट होम. थंयच्यान म्हाजें मागीर तें मास्टर्स गेलें. सो देन म्हणजे म्हाका एग्जाम दिवपाक गावना न्ही फायनल. सो आय कुडंट बिकम अ मास्टर्स कंप्लीट जावना म्हाजें. कंप्लीट जावना म्हणटकूच देन आय डिसायडेड वॉट टू डू नेक्स्ट. सो 3 म्हयन्याचो जेन्ना रेस्ट जावन आय स्टार्टेड फिलींग बेटर. हांव परत हॉटेलान वचून आय थॉट लेट मी कंटिन्यू वर्कींग. कित्याक मे बी नेक्स्ट इयर आय विल टेक अ एडमिशन अगेन. पूण जेन्ना काम करपाक लागलो पळय न्ही तेन्ना म्हाजो जे इंटरेक्शन जातालें
गेस्टां कडेन तर तो एक गेस्ट येवन म्हाका मेळ्ळो तुका म्हणपाक लागलो मिलीन आपूण खूब टायम पळोवंक ना हांवें मागीर ताका आय टोल्ड हिम माय स्टोरी की अशें अशें जालें सो ही सेज ओके इन दॅट केस द बेस्ट इज वाय यू देन यू आय स्पेंडींग युअर टायम हियर कम विथ अस सो तेंची एक TCI म्हणून कंपनी आसली त्या TCI कंपनीन तेंच्यांनी म्हाका एअरपोर्टार पब्लीक रिलेशनान काम दिलें सो आय वर्क विथ देम फॉर 6 months थंयच्यान तसोच आनी एक कस्टमर जो किंवा गेस्ट म्हणा तेजी वळख जाली कामत म्हणून ही वॉज वीथ कोका-कोला बिफोर आनी तो मॉन्त क्रुजाची जी कंपनी आसा पळय आपली किंग्स बियर बी करताली पळय सो देन ही टोल्ड मी कम देर फॉर वर्किंग वीथ द मार्केटींग अशें करून सगळे मागीर ते चेंजीस जायत रावले ऑल दीस जॉब्स आय डीड फॉर 6 months तेज्या उपरांत आय जॉयन फिल कॉर्पोरेशन कितें आशिल्लें फिल कॉर्पोरेशन फिल कॉर्पोरेशन हांव तांकां जॉयन जालो आय जॉयन दॅम एज अ मार्केटींग पर्सन आय वॉज हार्डली 23 years विथीन 6 months अगेन तेंच्यांनी म्हाका मार्केट रिसर्च करपाक थ्रू फिल कॉर्पोरेशन सिंगापूर जी तेंची कंपनी आसली तेज्या थ्रू म्हाका हांव आनी म्हाजो एक सिनियर मॅनेजर आसलो पीटर फर्नांडीस म्हणून तेज्या अंडर म्हाका मार्केट रिसर्च करपाक धाडलो देशाच्या भायर आय वॉज ओन्ली 23 years तेन्ना सो हांव सावथ आफ्रिका झांबिया झिम्बाब्वे बोत्सवाना अशें मायट बी यंगस्ट मायट बी यंगेस्ट येस आय मीन आमच्या कंपनीन डेफिनेटली यंगेस्ट सो मार्केट रिसर्च केलें तेन्ना मार्केट रिसर्च कंपनीक तो रिपोर्ट आमी सबमीट केलो देन कंपनी डिसायडेड की बाबा वी शूड स्टार्ट ऑपरेशन नाव इन आफ्रिका सो सिन्स हांवें मार्केट रिसर्च केल्लें सो दे सेड ओके वाय डोंट यू ओनली गो एंड मॅनेज द प्लेस सो दॅट टायम दे सेंड मी एज अ मॅनेजर आय मीन विथीन सेम स्टील एज ऑफ 23 अच्छा दिस इज हाव इट इज सो इट्स डेस्टिनी म्हणपाक शकता डेस्टिनी म्हणपाक शकता कारण विदीन 6 months तुम्ही ज्या ज्या प्लेसीर पावले हय देवाकूय जाय आशिल्लें हय देवाकूय जाय आशिल्लें सारकें अशें म्हणूं शकता सो आफ्टर दॅट म्हाका दिसता जी कंपनीक तुमी गेले सावथ आफ्रिकेक तुमी पळयल्या आसतल्यो खुबश्यो गोश्टी थंयसर किंवा बाकीच्या कंपनीन कितें आशिल्लें एक्झॅक्टली स्थिती सी पळय कशें आसा कितें आशिल्लें म्हणजे ऑफकोर्स सी आफ्रिका बाय देन वॉज जस्ट प्रॉपिंग अप सगळे आफ्रिका इंडिपेंडन्स बी तेन्ना सुरू जाल्लो मुवमेंट कित्याक आफ्रिकाचें इंडिपेंडन्स आमच्या परस लेट जाला न्ही सो दे वर जस्ट कमींग अप कितें इकॉनॉमीज सो आय सो दॅट देर इज अ पोटेंशियल आनी if somebody gives his best he'll be able to succeed there so म्हाका ऑप्शन आसलें Zimbabwe was far better country than Zambia but then I thought Zambia is something which will prosper faster so I chose Zambia but म्हाज्या अंडर I was taking care of Zambia, Zimbabwe, Botswana so ह्यो कंट्री हांव टेक ओवर करतालो so I worked with them for 4 years आनी मागीर ते रिसेशन जेन्ना जालें पळय न्ही and then the technology was also changing the photography technology so तेन्ना जेन्ना टेक्नॉलॉजी चेंज जाली देन द कंपनी डिसायडेड दॅट दे शूड सेल ऑफ देर आफ्रिकन ऑपरेशन्स आनी जेन्ना अशें जालें की तांकां तें आफ्रिकन ऑपरेशन विकपाक जाय पडलें देन समहाव आय वॉज द वन हू वॉज ट्रायंग टू सेल इट यू नो बट देन आय मीन वेन द मार्केट्स आर स्लॅक मार्केट्स आर डावन रिसेशन हॅपन्स नोबडी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट देर मनी सो देन म्हाजे कंपनी कडेन रिलेशन्स बरे आसले आमचो जो चेअरमॅन आसलो श्री अब्दुल्ला फजलबॉयजी ते सिंगापूर बेज आसले तेन्ना आमचो डायरेक्टर आसलो तो आसलो बर्नर्ड टॉंग सिंगापुरियन सो तेंचे कडेन म्हाजें डिस्कशन जालें की आय प्रपोज दॅम की आय हॅव बीट ऑफ सेविंग्स त्यो सेविंग आय वील पुश इन टू द कंपनी प्लस गीव मी अ टायम फ्रेम टू बाय ओवर द शेअर्स आनी दे गिव मी दॅट टायम सो and then आमी तो स्ट्रक्चर केलो आमी because I was running the business I knew how to do it being it was run by a bigger company their expectations were high I was doing it as an individual my expectations were low and then I knew I could build it on so ते आमी buy over केले and then within their stipulated time I paid off their all the dues and I became the owner of the company I bought over the shares so first company तुम्ही थंय हय first bought over केली केन्ना म्हणजे कितले वर्साचे आसतले तुमी तेन्ना पळय आय मीन हांव 23 आसतना गेल्लो विथीन 27 बाय 27 एंटरप्रेन्युअर या फॉर द फर्स्ट येस अँड कशें दिसलें सगळ्यान पयलीं विचारता जेन्ना तुमची कंपनी तुमच्या नांवार जाली feeling कितें आशिल्ली it was a good feeling but I knew that was just the beginning it was not the end खरें बिझनेसमॅनाचो म्हाका दिसता बरो आन्सर आसा no if I had thought that yeah I have achieved something then I don't think I would have reached where I am हांव आतां खंय आसा पळय थंय पावचा नासलो so I always had that this is yes I have done something but not something that I should be very happy with
I cannot be content with that. So then our other journey started. म्हाका दिसता त्याच्या नंतर आनी जायत्यो कंपनीज तुम्ही थंयसर साऊथ आफ्रिकेकूच न्ही जाल्यार बाकीच्या कंट्रीजूय तुम्ही सुरू केल्यो. हाय. म्हाका दिसता थोड्यो कंपनीज ज्यो तुम्ही मेडिकल इंडस्ट्रीनूय आसा, तुम्ही फोटो इंडस्ट्रीन जे आसा तातूंय आसा, I think motor industry, Pilsen. See, I will give you a rough background. Now, आम्ही आता कितें केला, see, we have bought that whole umbrella under one company. See, I have maintained that Phil because I bought that company, Phil Photo Zambia Limited. So I just maintained that Phil. So आता माझे जितले mostly group जे आसा company, they are all working under Phil. That is, we call it as a Phil group of companies. Phil group of companies. So त्याच्यात कशें आसा, एक तर पहिली जी आम्ही त्यांच्याकडल्यान टेक ओवर केल्ली Phil Photo Zambia ती आसा. Then we went to, I mean, of course, photo business has gone down. So I mean, it's not something which is great what I am doing, but ती दवरली आम्ही over a period of time. Things might change, technology might change. I might pump in some money and it can grow. मागीर आमचे Phil Opticians म्हणून आसा. We are one of the largest optical chain in Zambia. Yeah. So आमचे ऑप्टिकलचे ऑलमोस्ट 27 शोरूम आसा. So then we have Medicare optician. Then we are into imaging and diagnostic, Phil Lab म्हणून. Okay. So तेतून आमी कितें करता, आमचे कडेन इमॅजिंग सोल्युशन्स म्हणजे पॅथॉलॉजी, हिस्टोपॅथॉलॉजी, रेडिओलॉजी, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कॅन हे आसा असले. तसे आमचे 4 कडेन ब्रांचेस केले आमी ओपन. Then we are into Phil Estates and Properties, which develops the real estate. आमचे real estate चे खूप projects चलतात थंय. ते आसा आमचे. Most of the project we do ourselves and we don't sell them. आता हांगा कशें आमी कोणी बिल्डिंग बांदून ते फ्लॅट विकता, तशें आमी करिना. We build that and then we rent it out, कारण rental incomes are very high there. आणि there's a self-contained apartment कशें आसता पळय न्ही, furnished apartment, त्या टायपचे. Then we are into mining, manganese mining, Phil Resource Limited म्हणून. Pilsen Motors, म्हणजे ॲक्च्युली Pilsen म्हणजे पिळगांवकर अँड सन्स. सो Pilsen Motors आम्ही वी मॅन्युफॅक्चर मोटर बाईक्स इन आवर ओन ब्रँड फ्रॉम गॉंगडॉंग इन चायना आणि वी सेल इन द आफ्रिका. मागीर वी ऑल्सो आर अ सुपर डिस्ट्रिब्युटर फॉर TVS, जे TVS मोटर्स इंडियन आसा पळय त्यांचं आमी डिस्ट्रिब्युशन आहा आमचे कडेन. देन वी आर ऑल्सो इन टू न्यूयॉर्क, वी आर प्रिंटींग, न्यूयॉर्क प्रिंटर म्हणून एक आमची कंपनी आसा, ती आमी कमर्शियल प्रिंटींग करता. वी आर इंटू फार्मिंग, एक फील रिसोर्स म्हणून एक प्रोफोज इन्वेस्टमेंट म्हणून एक कंपनी आसा. देर वी डू फार्मिंग, आमचे लार्ज स्केल फार्मिंग आसा व्हडली, ते करता आमी. सो अशें दिस आर सम ऑफ द ग्रूप. ओके, ऑफकोर्स डिलीला रेस्टॉरंट आनी बँक्वेट हॉल जो हांगा आसा पळय, सो वी हॅव अ बिगर ऑपरेशन्स इन द सेम नेम, डिलीला. एक्चुअली लीला हें आमच्या आईचें नांव. सो ते एक्चुअली द लीला आमी ट्राय केल्ले, बट वी कुडंट गेट द पेटंट. So that's why that D Lila, LILA, so it's patented by me. So ते आमचे थंय very huge hotel chain आसा थंय. We are also building a now bigger hotel in Livingston, Victoria Falls म्हणून जो natural wonder आसा. थंय we have bought some property, we'll be building, we have already started now building. So अशें there are a lot of other projects which we are doing, just to mention few. हे सगळे ऐकता असताना एक प्राऊड फील जाता. खरें म्हळ्यार आमकां पूर्ण गोंयच्या लोकांक प्राऊड फील जावपाक जाय. आमी फक्त पिळगांव किंवा मये म्हणिना, बिकॉज एक सादारण घरच्यान येवन इतली मेहनत करून जेन्ना ह्या पोजिशनाचेर पावता एंड देन झांबिया किंवा बाकीच्या कंट्रीनी अशें एक ऑपरेशन्स एंड देन एक एंटरप्रेन्युअर म्हणून वयर सरता. म्हाका दिसता हें काम सोंपें न्ही. आनी एक गजाल तुमी म्हाका सांगलेली याद जाता, जी युथांनी कितें घेवपा सारकें आसा जाल्यार आमी खुबदां कितें मेवळें काय जालें आपलें इतलेंच. आनी तुमी आन्सर जो दिलो म्हाका, दीस इज जस्ट स्टार्ट, दीस इज नॉट दी एंड. म्हाका दिसता तो तुमचो थॉट खूब घेण्यासारको आसा. कितें विचारा, कितें युथांक खातीर कितें सांगू सोदता? आपले एम्बिशन्स आनी आपले थिंकींग जे आसा पळय, हें रेस्ट्रिक्टेड न करता. तूं कसल्या परिस्थितीन जन्माक येतलो आनी तूं कसल्या परिस्थितीन वयर सरतलो हें तुजे कडेन ना. बट देन वॉट एवर गॉड ऑर द नेचर हॅज थ्रोन एट यू, टेक इट पॉझिटिवली. ट्राय एंड वर्क फॉर समथींग बेटर. आनी कितें सपोज आतां आमचें कशें जाता प्रॉब्लेम, आमचे यूथ जो आसा पळय रे, स्पेशली गोंयचो यूथ आमचो, आमकां सगळ्यांक एकदां कशें करून ग्रॅज्युएशन किंवा कितें शिकता पळय आमी, तें करून गव्हर्मेंट जॉब घेवपाचो आसा. म्हणजे आमचे पयलींच आमचें थिंकींग रेस्ट्रिक्टेड करता आमी की आपल्याक गव्हर्मेंट जॉब जाय. पूण गव्हर्मेंट जॉब जेन्ना तूं घेता पळय खंयचोय मनीस, तेन्ना तुवें एक चिंतपाक जाय की तुजो प्रोग्रेस जायना.
यू आर जस्ट सॅच्युरेटेड. एकदा तुवें जॉब मेळ्ळो तूं बाकीचे सगळे विचारता कितें करपाचें. तुजे कडेन ज्यो कला आसा, कितें तरी तुजे कडेन हुनर आसा पळय तो सगळो मरून वयता. तुका अशें दिसता की आपल्याक आतां जॉब मेळ्ळो, आपलें लायफ जालें, आतां रिटायरमेंटाची तो वाट पळयता. सो दॅट आय मीन हांव ते जॉब गव्हर्मेंट करता तेंची हांव फकाणां करिना. आय मीन एनी जॉब इज इम्पॉर्टंट. गव्हर्मेंट जॉबूच कित्याक, बारीक सादो सुद्दां जॉब आसा पळय हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी मेळटा जाल्यार कोणी घेवचो. पूण म्हाका फक्त सांगपाचें हितूर इतलेंच आसा की डोंट कंटेंट युअर सेल्फ की दीस इज द एंड. जस्ट थिंक दीट हो जॉब जो आसा पळय हो दीस इज द बिगिनींग. सी नेवर रेस्ट्रिक्ट युअर आयडियाज, लेट देम फ्लो. फक्त कशें आसा आमचे युथांक एकूच सांगपाचें आसा कितें की तुमचे कडेन सपोज कसलोय तुमकां जर जॉब मेळ्ळो किंवा तुमकां सपोज तुमचें कसलें तुमी करियर करून तुमकां सपोज एक बिझनस मेळ्ळो, डोंट थिंक दीस इज द एंड ऑफ इट, जस्ट थिंक दीस इज द बिगिनींग. एक्झॅक्टली. आनी हें जर कळ्ळें न्ही, हें जर केलें जाल्यार आय एम शुअर पीपल वील अचीव मच मच बिगर हायट्स. बरोबर बरोबर. आपली कॅपॅसिटी कितें आसा ती वळखुपाचो प्रयत्न करात आनी ज्या जॉबान तुमी आसा तातल्यान भायर सरोन सुद्दां आमी खूब कितें करपाक शकता. ही जर तुजे कडेन कॅपॅसिटी आसा जाल्यार यू कॅन वीन दीस वर्ल्ड म्हणपाक शकता. अँड वदलच्यान ज्यो गजाली आमी केल्यो म्हाका दिसता खूब इन्स्पायरींग खरेंच आसा. आनी तुमचे थॉट्स अँड तुमकां पळयल्या उपरांत तुमकां तुमची एज आयजूय 27 म्हणटले दॅट्स फॉर शुअर. कारण हे थॉटान जेन्ना वयता तेन्ना आमी खूब कितें चेंज जावपाक शकता, आमच्या समाजान बदल घडपाक शकता. आनी अशे थॉट्स जे आशिल्ले मनीस जे आसा न्ही ते आयज आमच्या समाजात गोंयाक गरज आसा इतलेंच हांव म्हणपाक सोदतां. भाई एक मॅसेज आयची ही कार्यावळ, कारण आनिकूय आमकां खूब फुडें आनीक मेळपाक जाय, उलोवपाक जाय. कारण तुमची आतां पॉलिटिकल जर्नी सुरू जावपाक, जर्नी आतां सुरू ऑलरेडी जाल्ली आसा. सो ताजेरूय म्हाका उलोवपाक जाय. कारण पॉलिटिक्स असो घटक आसा जातूर लोक पळयतनात आयज कितें जाला, पॉलिटिक्स म्हणटकूच एक वेगळ्या नजरेनूच पळयता. एक्चुअली पॉलिटिक्स हें वायटूय न्ही. बऱ्याच एक निर्मळ मनान जर आमी कितें समाजा खातीर दिवपाक सोदता जाल्यार ते एक वेगळ्या तरेनी घेवपाक शकता. ही कार्यावळ सोंपयता आसतना मॅसेज तुमची कितें आसतली? सी मेसेज पॉलिटिक्स वायट अशें तूं म्हणूच शकना, कित्याक पॉलिटिक्स इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथींग. एक्झॅक्टली. सी गोंयान जे आमी आतां MLA जेंकां म्हणटा दे आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली. MLAचो जॉब कितें आसा की ह्या गोंया राज्याक, ह्या तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक, खंयची तुमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक ज्यो ज्यो गजाली लागता आनी जो पाठपुरावो करपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गोश्टी घेवन आमच्या असेंब्लीन त्यो मांडून तेजेर लॉ फॉर्मुलेट जो करपाक जाय पळय, हें खरें जें काम आसा हें MLAचें आसा. जो कोण आमदार जाता तेणी हो विचार करचो न्हू की आपूण जो आमदार जालो तो फक्त लोकांच्यो फॉर्माचेर सायनी मारपाक न्हू, तर अश्यो पॉलिसी क्रिएट करपाक ज्या पॉलिसीच्या थ्रू लोकांक जनता जी आतां बॉर्डर लार्जर स्केल जी जनता आसा गोरगरीब हेंकां फायदो जावपाक जाय. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन तुमी एक गोश्ट सांगली. एक लास्ट गोश्ट हांव सांगपाक सोदतां. जांची सुरवात, कामाची सुरवात जे पाव विकपा पासून ते आयज म्हाका दिसता आख्खे गोंयचे सगळे जे भट्टे आहा ते विकते घेवपाक शकता इतली पर्यंत आसा. आख्ख्या वर्ल्डान तांचे एंटिटीज, आख्ख्या वर्ल्डान तांचे कंपनीज आसा. अशे एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा. जरी तांचे स्कूल लायफान तांच्यांनी पिकनीक करूंक नासतली पूण स्वताचे पिकनीक स्पॉट आयज तांचे आसतले. अशे व्यक्ती आयज तुमच्या बरोबर आसा. खरेंच खूब बरें दिसता सर तुमच्या कडेन उलोवन. आनी मेळुया परत एक फावट. आनी तुमी टायम दिलो, वेळ दिलो ते खातीर देव बरें करूं. देव बरें करूं सचिन. थँक्यू.